स्वतःच्या 28 आमदारांचे पुराय बहुमत आणि 75% परस चड स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेर सत्ता अशी मजबूत स्थिती असताना लेगीत गोयचे भाजपा सरकार केंद्रीय भाजपाच्या दबावाक लागून थळाव्या जनतेच्या हिताचो निर्णय घेवपाक कमी पडटा काय कितें असो प्रश्न उपरासला। निर्णय केंद्रात जाता आणि मुख्यमंत्री ते अंमलात हाडटात असो आरोपय विरोधी पक्षांकडल्यान सातत्यान जायत आसा। एके वटेन केंद्रीय नेतृत्वाची मर्जी सांबाळप आणि दुसरे वटेन थळाव्या जनतेक आणि विरोधकांक तोंड दिवप ह्या घुसपागोंदाळांत राज्य सरकाराची खऱ्यांनीच सर्कस चालू आसा काय कितें पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट। गोयची संजीवनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयचे उदक वळोवपाच्या कर्नाटका सरकारच्या प्रकल्प अहवालाक मान्यताय दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान परस्पर घेतला आणि गोय सरकाराची न्हीद पिड्ड्यार केल्या। कर्नाटकाच्या ह्या डीपीआरा विशीं निर्णय घेताना केंद्रीय उदका आयोगान ना गोय सरकाराक कळयल्ले ना पक्ष म्हण मुख्यमंत्र्याक हे विशीं माहिती दिल्ली। साहजिकतायेनूच गोयच्या हिताच्या आड येवपी ह्या निर्णया विरोधात विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करपाक सुरवात केल्या। देखून अचकीत जागे जाल्ल्या गोय सरकाराक आता केंद्राचो हो निर्णय रद्द करपा खातीर बरेच श्रमपरिहार करचे पडटले। केंद्र सरकारान जो डीपीआर अप्रुवल दिला तो डीपीआर फाटी घेवचो पूण आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करतले आणि त्याच बरोबर आमी WRD मिनिस्टर जेंच्यांनी अप्रुवल दिला तांकांय बी आमी तो जाता तितके बेगीन फाटी घेवचो त्या डीपीआराक जे आसा आनी अप्रुवल दिवचें न्ही हो आमची कंटिन्युअसली डिमांड आसतली। We have a letter that is addressed by the state government saying that anything that is addressed by the state of Karnataka, any letter is issued, any DPR is given by the state of Karnataka, we should give a copy of it. And that we are very clear from the day one. But unfortunately, we have not got the copy of anything. केंद्रीय जल आयोगान DPR ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो मंजूर केलो आणि एकंदर सबंद गोंयभर गोंयच्या लोकां भितर नाराजी सुरू जाली आणि सगळ्यांक दिसलें की हो एकतर्फी निर्णय जालो म्हणजे गोंयचेर अन्याय करपी निर्णय जालो। सपोज हो रिक्वेस्ट जावन तो डीपीआर फाटी घेतलो ना जाल्यार हो मुख्यमंत्री रिजायन जातलो हो म्हजो क्वेश्चन केला। दिस इज अ लेट डेव्हलपमेंट आत्ता ताणें स्टेटमेंट केला आणि म्हजो काउंटर ताका अँड देयरफॉर दिस यू मेक द हेडिंग की तुवें जर प्रधानमंत्र्याक सांगला ते रिक्वेस्ट आयकून प्रधानमंत्र्यान जर तो डीपीआर फाटल्यान घेतलो ना जाल्यार तो रिजायन जातलो काय म्हणून। गोंया विशींचे निर्णय गोंय भाजपाक वा गोंय सरकाराक विचारात घेयनासतना केंद्रातले भाजपा सरकार घेता हाचे फकत म्हादय हेच उदाहरण न्हय। मार्च 2017 मनोहर पर्रीकाराक केंद्रीय संरक्षण मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक लावन भोवमत नासतानाय विरोधी आणि अपक्षांची पुडी बांदून सत्ता स्थापन करप होय हाचोच भाग आशिल्लो। अंदूच्या वेंचणुकेत जाल्यार 3 अपक्षांच्या तेक्याचेर सावंत सरकार सत्तेत आयिल्लेंच। पूण भाजपाच्या आमदारांचो विरोध असतानाय मोगोच्या सुदीन ढवळीकारान केंद्रीय फुडाऱ्यांचो दबाव हाडून स्वता सयत आपल्या 2 आमदारांक सत्तेत घेवपाक गोंय भाजपाक सक्ती केली। इतलेच न्हय जाल्यार मंत्रीपद लेगीत आपल्या पदरात घालून घेतलें। आसूं ढवळीकाराचे कुशीक दवरुया पूण ढवळीकारा सयत 25 आमदारांचे सरकार सुरू असतानाय परत केंद्रीय भाजपान गोंय भाजपाक विचारी नासतना काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक पावसाळी अधिवेशन सोपना फुडें गरयेक लायले आणि भाजपात हाडले। हातूंतल्या बऱ्याच आमदारांक पक्षात घेवपाची भाजपा प्रदेशाध्यक्षाची इत्सा नाशिल्ली हे पयलींच स्पष्ट जाला। फडणवीस जेन्ना गोंयांत आयले पयले फावट तेन्नाय म्हजी तांचे कडेन उलोवणी जाल्ली। त्यानंतर दुसऱ्या फावट जेन्ना गोंयांत आयले तेन्नाय म्हजी तांचे कडेन उलयणं जाल्ली आणि मुंबय वचून हांव फडणवीसा मेळ्ळें हेंय तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें। हें सगळें खबर आसतना जेन्ना काल इलेक्शनां कंप्लीट जाली रिजल्ट आयले तेन्ना फडणवीसान म्हाका स्वता आपयलो। नड्डान म्हाका जो भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आसा ते नड्डा तांणी म्हाका आपयलो आणि युनियन होम मिनिस्टर अमित जी शहा आणि म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की तुजो सपोर्ट इज इम्पॉर्टंट ना म्हणून। तेन्ना सुद्दां अमित शहाजी माननीय अध्यक्ष नड्डाजी म्हाका फोन करता आणि देवेंद्र फडणवीसा सारखे गोंयांत येता त्या शिवाय सिनियर मोस्ट भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे लिडर म्हाका फोन करता तेन्ना खंय तरी हांवें ताळतंत्र दवरून
तांचे कडेन उलोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तांचो विशय आसा तो केंद्रांतले लिडर आनी ते डायरेक्ट ते हांगा कोणा कडेन उलयनात, ते केंद्राक उलयतात. मागीर तेंचे केंद्रा कडेन कोणाक तरी उलोवप जालां आसतलें. पूण ऑब्जेक्शन हें सगळ्या वटेनच्यान आसा. हांव जेन्ना अध्यक्ष आसता पळय त्या वेळाचेर म्हजें वेगळें आनी मत कांय आसना. तरी कितें आसा, एखादी गोश्ट जी ठरता आनी त्या वेळार त्या कितें पळय एखादी गोश्ट केंद्र ठरयता ती आमच्या सगळे विशय पळयल्या नंतर ठरयता. त्यामुळे हांवें तेचेर बाकीचे उलयता म्हणून हांव उलोवप हें बरोबर न्ही. आनी फकत राजकी निर्णयूच न्हय जाल्यार गोंय विशींचे हेर निर्णय लेगीत केंद्रांतल्यानूच जातात अशी एक न्हय जाल्यार बऱ्योच देखी आसात. मागीर ते गोंयांत जावपी 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसूं, डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट आसूं वा मोपा विमानतळाच्या नावाचो निर्णय आसूं. गोंय हें ल्हान राज्य आणि गोंयचें बजेट फकत 27 ते 28 हजार कोटींचेच आशिल्ल्या कारणान गोंयाक केंद्र सरकाराच्या मजतेचेर अवलंबून रावचें पडटा हें तितलेंच खरें. पूण केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक लागून थळाव्या जनतेच्या मनात राज्य सरकारा विरोधात असंतोष तयार जायत आसत जाल्यार त्या राज्य सरकाराक कारभार करप कठीण जाता. गोंय सरकार सध्या होच अणभव घेत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.